दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवनचा सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 53व्या अंकड्याक मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हर एक अंकड्याच्या पयल्या लाखी विनराक धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन दितात आणि तांच्या सांगाता ह्या कार्याक सहप्रायोजक जावन आमकां सांगात दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, तशेंच लाकिनी केक शॉप, रेक्सिन सेंटर, आयडियल चिकन आणि वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. हर एका बुधवारा रातीक 9 वरार सदार जावचे आमी दोगी सजरा रिलोडेड कार्यांत कोंकणी विशयांत, कोंकणी संस्कृती विशयांत आमी सर्तीक माहिती वांटून घेता आणि हाका लागती जाल्ली सवालां तुमचे मुखार आमी सदर करता. फाटल्या सबार हफ्त्यात हांव तुमी आमकां भरपूर मपासो पाठिंबो दिला आणि त्याच मपान मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन तुमचो सांगात आमी दितात म्हूण हांव पाती येता. आणि अशें आसतना आयच्या अंगड्यांत विंचुल्लो विशय कितें? आयच्या अंगड्याचो विशय जावन आसा गादी. वय सो मालगडी सडावत जावन उलयता आसतना खंयच्या एक सन्निवेशाक लागून वा आमच्या सालत्या जिवितान जावच्या खंयच्या एक गणिताक लागून गादी वापरतली. वय ह्या दिसांनी आमच्या इस्कोलांनी गादी वापरची आमकां आयकूंक मेळटा आणि सडावत जावन आमच्या वडांनी उलोवचें आयकूंक मेळटा. पूण खंयी एक कडेन भुरगीं युवा जाणां गादी वापरचिल्लेशें उणें जावन गेलां. आणि अशें आसतना कोंकणींतय गादी आसात आणि त्या गादींतली थोडी गादी आयच्या अंगड्यांत आमी शिकया. तर आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आता पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल अशें आसा, पोट भरल्यार डॅश कोडू, गरे, कराते, आवाळे, किराते. आणि हांगासर पयलो उलो आसा. हॅलो, विन्नी डिसोजा न्ही? वय वय. सो विन्नी बाई खंय तावन उलो करतात? उत्तर टाउन. सो विन्नी बाई पुत्तूर तावन. आता विन्नी बाई आयच्या अंगड्याची पयली कॉलर तू सवाल पळयला म्हण पाती येता हांव. वय वय. जाप कितें म्हण सांगा म्हाका. पोट भरल्यार घरे कोडू. गरे कोडू म्हणटात गे? वय 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 वय. गरे कोडू जावचे जातातच. वय गे गरे गोड असता न्ही? घरे गोड असतात पण पोट भरले पण ते खाऊ नका ते पण घरे कोडू. पोट भरलो उपरांत खावंक नाका देखून गरे कोडू जातात म्हणचे न्ही? वय वय वय. ओके विनी बाई पळया, देव बरें करूं उलो केल्ला हाका. मुखलो उलो आसा आंबेंबळतावन आयरीन लायनर आसा. आयरीन बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार सर. आंबेंबळांत कितें चलोन आसा? आंबेंबळांत देग मस्त आसा. दग मस्त आसा गे? वय. ओके, आज खंय भायर खंय गेल्लात की तुमी घरात चाललात? ना ना, घरात सफरल्या. सो घरात चाललात. पावसाची तयारी पुरा जाती आली. कितें? पावसाची तयारी सर. ओके, पावसाची तयारी. तर हांव चिंता तुमकां तोट आसा, बेळे आसा आनी काले पोपळां भर आसात गी म्हणून न्ही? वय वय वय. ओके, जावन दी आयरीन बाई. आता सवालाक जाप कितें म्हणटात? घरे घरे. गरे गे? वय. कराते, आवाळे, किराते, कोडू आयटम सोड न्हू तुमी. वय. स्वीट आयटम सिलेक्ट करनात. घरे आन्सर, करेक्ट आन्सर घरे. गरत म्हणटात गे? वय वय. पळय आयरीन बाई, देव बरें करूं उलो केल्ला. फ्रेड्डी रावो काद्रे शिवबाग. शिवबाग तावन. वय वय. नमस्कार तुमकां. वय शिवबाग. ओके, सो आदल्या हफ्त्यार उलय लागी तुमचे लागी वय वय करेक्ट. प्राइज मेळ्ळा गी म्हणून न्ही? वय वय वय. हांव चिंता तुमी चलता रे मुखार रावन म्हाका कारण कॉल केल्ले. तुमच्या ऑफिसाक आता हांव मुखार बसलो हांव आणि सेकंड तुमच्या ऑफिसाक आयिल्लो. वय गे प्राइज काण गेले गे?
प्राईज आणखी काय नाही म्हणा ते आमच्या सत्तर असतात ते प्राईज आमच्याकडे हा आयटम हा त्यांच्या आयटम कडून जमा करा ना तर काय एक महिन्याचा वाईट होता आणि दिला ओके तर ना तुमका टाइम असा बरं करून चिंता खंयच्या वय, वय. आयटम आणि गेल्यार झालं जायत गे वय, आता ते जाप ये घरे ऑप्शन ये घरे म्हणतात की फ्रेंड आम वय वय 100% काय असा की पण रूक असा की घरा तुमगे किती म्हणणार पोट भरला घरे कोडू सकट कोडू सकट कोडाल सक्कड कोडू जाता नाही पोट भरल्यार वय वय फ्रेंड आम पण रूका की घरा वय आमच्या हांव प्लॅटॉन आसा मला आमच्या पुत्तूर घरांत आसात ओके पुत्तूरचे तुम्ही गवार ने वय गावात पुत्तूर आवाज शिवबाग असते जाऊन दी फ्रेंड आम देव बरें करू उलो केला ओके ओके थँक्यू थँक्यू मुक्ल उलो असा कुलशेखर तावनु नतालिया लायनर असा हॅलो नतालिया बाई नमस्कार तुमका नमस्कार सो नतालिया बाईक तवळ तवळ हर एका पोटी कॉल मेळटा की म्हणून ने कॉल मेळटा ट्राय करून तर रावल्यार मात्र केवढी मेळाना वय, केवढी बी आन्सर रॉंग जातात होय कित्या म्हळ्यार सडावत जावन आमका लोक मेळटा ना लोक म्हणटा ते कशे मेळना गत्त कॉल मेळटा आमका मेळना म्हणटा कष्टात कष्टात बारीक कष्ट केवढे मेळटा नाही एक पोटी कॉल लागत जाल्यार कितले पोटी ट्राय करता आता कंटिन्यू ट्राय करून तर रावचे कंटिन्यू ट्राय करून रावचे न्ही सो आता कशे आमी गादी उलयता इंग्लिशान ट्राय अंटील यू सक्सीड म्हणटा तशे ट्राय करून तर रावचे नतालिया बाई सांगा म्हाका जाप सांगा आता गरे कोडू घरे कोडू म्हणतात गे ओके देव बरें करू नतालिया बाई उलो केल्लाक मुक्लो उलो आसा किन्नी गोळी तावन रॉल्विन लायनर आसा हॅलो रॉल्विन हॅलो हॅलो नमस्कार तुका सो कितें कॉलेजीक वताय की काम करताय की कॉलेजीक वताय कितें शिकताय तो इंजिनियरिंग सो इंजिनियरिंग खंयचे ब्रांच तुजे इंजिनियरिंगाचे डेटा सायन्स ओके डेटा सायन्स आता सडा वचून एक डिमांड आसो ऑन गोईंग कोर्स ने ओके सो रॉल्विन जाप कितें म्हणटाय पोट भरल्यार खालें कोडू जाता घरे म्हणटाय गी सो एखाद्या वेळा खारा ते दिले खारा ते कोडू आसता की गोड आसता की कोडू आसता तर खारा ते कोडू जायना गी पोट भरल्यार मला पोट भरला काल कोडतो खालें दिल्यार कोडूच जाता म्हणटाय आईस्क्रीम दिल्यार कोडू गी पण आईस्क्रीम दिल्यार एक इल्लो जागो आसा ना गी रॉल्विन ओके देव बरें करू रॉल्विन उलो केल्लाक मुक्लो उलो आसा बचपे तावन लान्सी लायन आसा लान्सी नमस्कार तुमका जाप कितें म्हण सांगा म्हाका घरे सर ऑप्शन ए घरे म्हणटात ने आता घरांत खालें पुरा करयेत घरात गाडयो करयेत पातोड्यो करयेत घराचे आजकाल पायसाई करतात हा मागीर घरे मिठाई घालतात मिठाई घालतात मागीर घरे फ्राय करणे करतात चिप्स करतात ओढणं तर तुमका एक 4-5 पणो जाल्यार सगळे आयटम तुम्ही घरा रेडी करतात म्हणजे झालं आणि मस्त व्हरायटी करून जातात मस्त व्हरायटी जायतल्यांचे देव बरें करू लोक ओके ओके थँक्यू ह्या दिसांनी आमी गादी वापरचे इल्लेशे उणे जाला की त्यामुळे ह्या गादींत खंय एक कडेक गुंडाळसो एक अर्थ आसा आणि हर एका गादीर आसचे ते एक मेसेज कितें म्हणटा एक संदेश कितें म्हणटा पळया आमकां एकामेकाक जाणवाय दिता आणि म्हणून हांगासर मुक्लो उलो खाण घेता मडन त्या अर्थान सिल्विया लायनर आसा नमस्कार सिल्विया बाय नमस्कार इस कितें करता तुमचे व्याप्त कितें देखून कॉल केला आणि कॉल मेळ्ळे तुम्ही लक्की म्हणाचे तुम्ही आता केदाळा कुवेटाक पार्टी वचोंक आता येऊन नाही एक हप्ता झालो मात्र नेक्स्ट मंथ अराउंड 10th ओके सो नेक्स्ट मंथ तर मुकलो एक महिनो आमच्या गावार ने वय वय कशे गांव आता पसंत जाता की तुमका एक पावसाने पुरा मेळ्ळो या पटी पाऊस येऊनचा की पहिला पाऊस होतो मेळ्ळो ने हा पाऊस आलो वय ओके सिल्विया बाय जाप कितें म्हणटाय आता पोट भरल्यार घरे कोडू पोट भरल्यार घरे कोडू म्हणटाय की आता पोट भरले आवाळ्ळे दिले तुमका कोडू जाता की नांगे पोट भरले पण खाले दिल्यारी कोडू खाले दिल्यारी कोडू जाता म्हणटात की तुम्ही म्हळ्यार पोट भरला ना मागीर तुका टेस्ट ना तो थोडाक टेस्ट ना तशें म्हणचे ने ओके जाऊन दी सिल्विया बाय देव बरें करू उलो केल्ला का थँक्यू येस मुकलो उलो आसा खेलराय तावन मानेस्त एव्हरेस्ट लायनर आसा नमस्कार तुमका
हा नमस्कार नमस्कार. कसो जालो आयसो दीस तुमचो? हा फर्स्ट क्लास आयचो बारी बरो. ओके. आणि ढग आली चढ. दग चड आसली न्ही. पावस वय, वय. आयल्यार पावस म्हण सांगता आमी, दग जाल्यार दग म्हणटा आज काले पावस आलो घरचे. आज ना. वय दोन्ही मॅनेज करूंक आमकां कष्ट येता. वय वय. ओके सो एव्हरेज बाब जाप कितें म्हणटात? घरे घरे. घरे म्हणटात गे. वय वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण आमी पळया. हफ्त्याच्या सवालाक खंयची गादी तुमकां दिल्या ते आतां पळया. आणि ही एक गाद सडावत जावन आमी आयकता जावं पुरो आमच्या घरांनी वा नाटकांनी वा फिल्मांनी. आनी अशें आसा आपूण आपणाक देव डॅश. सो आपूण आपणाक देव डॅश आनी ऑप्शन्स आसात ग्रेस्तांक, दुबळ्यांक, भिकाऱ्यांक, सुमेस्तांक. कितें सारकी जबाब म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें आनी व्हॉट्सॲप करचे नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा 9380043073 हे जावन आसा आमचे व्हॉट्सॲप नंबर. वा तुमी थंयसर आसचे QR कोड स्कॅन केल्यार डायरेक्ट तुमकां व्हॉट्सॲपाक वता आनी तुमचें नांव, गांव आनी जाप आनी तशेंच कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी आमकां धाडून दिवचें. पोट भरल्यार डॅश कोडू आनी कॉल केल्ल्या हर एकल्यानी म्हणलें घरे कोडू आनी सारकी जबाब आसा घरे. म्हणजे एका व्यक्तीक पोट भरल्या तक्षण तुमी कितेंय दिल्यार ते खावची सकती आसची ना वा केल्यार ताचे रूस मेळना त्या खातीर पोट भरल्यार घरे कोडू ती घरे जावन आसा सारकी जबाब. सांगात आसा मोगाच्या वीक्षकांनो, आदल्या हफ्त्यान आमी एक व्हॉट्सॲप सवाल तुमचे खातीर विचारलेलें आनी ह्या सवालाची सारकी जबाब आनी विजेत कोण म्हण आतां पळया. आदल्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा कणगीच्या बोल्यांत सोंस्याची पिलां आनी तुमकां दिल्ल्या ऑप्शना पैकी सारकी जबाब आसा उवो. आनी थंयसर किरांट म्हणून आमी ऑप्शन दिलां. किरांट विशेश जावन मुंज तिच्या लोवा वयर आसता आनी कुंकुटचो कुंकडा थंय आमकां पळोवंक मेळटा. उवो मनशाच्या माथ्याच्या केंसा वयर आसता आनी मूस तिशीन इशीन आमकां सडावत जावन पळोवंक मेळटा. सारकी जबाब दिल्ल्या पैकी इनामां कोणाक फावो जातात म्हण पळया. मरिया किन्नीगोळी दैवी नमान बाळोक जेजू महिनाळे लाभता. डेरेंटेलिस बेळमंड दैविक अमृत महिनाळे. डिलॉन रॉड्रिगस होन्नावर रक्नो हफ्ताळे. उमा सिक्वेरा तीर्थहಳ್ಳಿ उजवाड पंद्राळे. जेरोमिनेझस कुर्ला मुंबई आमचो संदेश महिनाळे. अनसिल्ला सिल्विया पिंटो शिरताडी रेगिस्तानांतले फुल. रीटा रॉड्रिगस कुलशेखर स्टानी बेळासो काणयेसो पुंजो. मतायस विजयडका सेवक महिनाळे फावो जाता. कोणाक सकड पुस्तकां लाभल्यांत वर्गणी लाभल्यात कोणाच्या एड्रेसार ती पावीत करीजे म्हणून तुमी आमकां तिळसूंचे. तर कार्य मुखार सुन व्हरता आसतना आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल खंयचे ते सवाल आतां आमी पळया. मुखली गाद उदकाच्या बळान डॅश उडता. उदकाच्या बळान डॅश उडता. कितें उडटा म्हणून तुमी आमकां सांगचें. मासली गी, हेवाळे गी, सुंगट वा देंकळो. मुखलो उलो आसा मडन तयार तावन फ्रांसिया लायनर आसा. हॅलो फ्रांसिया. फ्रांसिया डिकुन्ना मॉडर्न थिएटर. येस फ्रांसिया डिकुन्ना मडन तयार तावन. ओके तुमची इल्ली वळख करून दिया पळया. कितें करतात तुमी? 10th पास जाली आता एलोशियसाक. ओके सो 10th पास जावन आतां PUC वचूंक रेडी आसा न्ही. वय. ओके सो फ्रांसिया जाप कितें म्हणटाय? खंयची जिवी उदकाच्या बळान उडता? कितें? देंकळो उडता. देंकळो म्हणटाय गे. शॉर गे. वय. वय. ओके देव बरें करूं फ्रांसिया उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो आसा करकोळतावन सुनीता लायनर आसा. सुनीता बाय नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस सो करकोळांत आतां उदकाच्या बळान कितें उडोवंक पुरो? मासली. मासली उडटा म्हणचे गे. वय. पळय इल्लेशें चिंता. हेवाळे? आवाळ उडाना. सुंगट? सुंगट उडाना. मागीर अनेक ऑप्शन दिला न्ही. देंकलो तेय उडाना गे. देंकळो उडटा. हा. मासली मस्त उडटा. हा मासली मस्त उडटा म्हण हांव चिंता तुमी ते युट्यूबाचे व्हिडिओ पुरा पळयला गी म्हणून वेलाच्या न्ही पुरा तशें म्हणचे गी म्हणून. भुरगीं पळोवना. हा वय तेत म्हणलें. देव बरें करूं सुनीता बाय उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो आसा ॲग्नेस बचपेतावन. ॲग्नेस बाय नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. कशे आहात तुम्ही? हांव बरो आसा ॲग्नेस बाय. कसो जालो आयचो दीस तुमचो? आयचो दीस बरोच जालो. इल्ली धग आसली. हा
तरी व्हडलें वय. एक पावस येवन गेलो न्ही ती खुशी आमकां न्ही वय वय इल्लो पावस येवन गेलो झाडांक रुखांक इल्लें बरें जालें. हा आमकां वय. इल्लें बरें जालें पूण आज मात्र इल्लें सोसूंक इल्लें कस जालें वय वय इल्लो जो आज इल्ली शिदज म्हणून कशी इल्ली बोगली वय तशें. आग्नेस बाई घरात आसचे की तुम्ही काम करता ना हांव वृत्तीन शिक्षकी. ओके वृत्तेन शिक्षक वय आता येवच्या रजा नाही सोमारातून स्टार्ट जाता आमकां. तुम्हाला. ओके वय. आता शिक्षकीक रजा मेळटना कशी जाता की स्काल सुरू जाताना कशी जाता की आमकां घरा आसता की कॉलेजीक म्हणजे हांवें कॉलेजीक शिकवचे आमकां वृत्ती आसल्यार बरी म्हूण बघता. वय ते भुरगीं आसतात तांचो वय वेळ सगळो बऱ्या दीस पशार पसार जाता. जालो कळना. वय टाइम कशें वेता म्हण कळना सकाळी कॉलेजीक वय. तर सांजेर कितले बेगी जाता म्हण कळना कळना वय वय ओके भुरग्यांचे बरे फुडार तुम्ही रुपीत करता तुमकां बरें वय. मागता आणि देव बरें सवालाक करूं, देव जाप बरें कितें करूं. म्हण सांगा म्हाका आयचे आन्सर सुंगाट. सुंगाट म्हणटाय की तूं वय ओके पुरो वेगवेगळे आन्सर दिवन आसात पळया जाप सारकी की कितें म्हणून आग्नेस बाय देव जाय बरें जाय करूं जाय. मुकलो उलो आसा बेंदूर तावन फ्रँक्याम लायनर आसा फ्रँक्याम नमस्कार तुमकां हॅलो नमस्कार नमस्ते नमस्ते फ्रँक्याम लागी हाच्या आदी उलयला की वो पयले वय 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 उलयला ते ओके प्राइजां काय मेळ्ळ्यात की तुमकां ना काही ना प्राइजां मेळून न्ही तर प्राइज मेळच्या म्हणसर फ्रँक्यामाचे कॉल येता म्हण जालें तर न्ही खंडीत 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 ओके फ्रँक्याम सांगा सवालाक जाप कितें म्हण सांगा हॅलो सांगा जाप सांगा सुंगाट सुंगाट उडटा म्हणचे की तुमी वय 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 कितें सुंगाट म्हणजे उडटा? लेकर सुंगाट मातशे ता जाल्यार ते बोलान सुंगाट उठची कळ्ळें सुंगाट सुंगाट सुंगट धरला की तुमी वचून न्हंयक धरल्या दर्याक समल्यार नीक कुबे धरून येताना लक्षात आले आता हा खुबे धरूंक येताना सुंगटी मेळटा न्ही वय वय ते दोर लायले दागचे जाळ घालून ओके जाऊ सुंगटाची जाळ दी घालून फ्रँक्याम देव बरें करूं लो केला ते का बोलल्या ते भेटतात हा ओके ओके जाऊ दी बरें देव बरें करूं मुकलो उलो आसा तो कोडता न्हू रोशन लायनर आसा हॅलो रोशन नमस्कार तुमकां नमस्कार येस आता तो कोटून तूं उदकाच्या बळान खाले उडटा खाले म्हणटात जाप जाब सी सुंगाट ऑप्शन सी सुंगाट म्हणटाय गे होय पळय बदलूनचे जाल्यार चेंज करचे जाल्यार चेंज करी येता ना 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 गे सुंगाटत गे होय. ओके देव बरें करूं रोशन उलो केला का ओके थँक्यू मुकलो उलो आसा ए आडी तावन लिस्टन लायनर आसा लिस्टन नमस्कार तुका नमस्कार लिस्टनान पयले पोटी उलो करचे गी म्हणून कार्याक ना ना हाच्या पयले फोन केला गे वय वय ओके लिस्टन कसो जालो ऐसो दीस कामा गेल्लोय की कॉलेजी गेल्लोय की काले करताय कॉलेजी गेलो कॉलेजी कॉलेजी गेल्लोय कित्याक एक्झाम जावन आसा की रेग्युलर ना, क्लास ना. जावन आसा पोस्टिंग जावन आसा पोस्टिंग ओके पोस्टिंग जावन आसा ओके लिस्टन वय कितें उडटा सांगात म्हाका उदकाच्या बळान आसली मास्टली उडटा म्हणटाय गे वय वय ओके देव बरें करूं लिस्टन उलो केला देव का बरें करूं, देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा हांगासर बचपे तावन रॉयस्टन लायन आसा हॅलो हॅलो नमस्कार रॉयस्टन नमस्कार तुका नमस्कार नमस्कार रॉयस्टन वळख करनी व्याप्त कितें तुजी आमची वकील ओके सो लॉयर वकील ने वय 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 तर कशें जाता वकिलाचें लायफ बरें जाता मस्त चॅलेंजिंग आसता मस्त आयकोंक मेळटा न्ही वय वय मस्त टफ आसता ओके मस्त लबडा आयकोंक मेळटा कितें म्हणटाय हॅलो हॅलो आयकता गे रॉयस्टन ऐकता ऐकता ओके येस रॉयस्टन आता जाप कितें म्हणटाय मासली मासली म्हणटाय गे वय 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 ओके मुकलो उलो आसा केम म्हणटा न्हू रॉनी लायनर आसा जाप कितें सांगा म्हाका सुंगाट सुंगाट ती सुंगट म्हणटात गे सुंगट म्हणून सांगलात आनी पळया जाप सारकी गी नांगी म्हणून हॉस्पेट तावन ज्योती लायनर आसा आता उदकाच्या बळान कितें उडटा म्हणटाय ज्योतीबाई ऑप्शन डी डेंटलो. ऑप्शन डी देंकलो म्हणटाय गे वय ओके आता मसली हेवाळे सुंगट देंकलो चारी पळयला गे तुमी सारी पळयला हा उदकार आसतना पळयला गी उदका जावन भायर आसतना पळयला इतकं मस्त म्हणते. आसतना पळयलें न्ही तर तुमी लॉब जर केला आसतलें न्ही वय वय ओके जावन दी ज्योती उलो केल्ल्याक देव बरें करूं ओके थँक्यू थँक्यू. ओके मोगाच्या वीक्षकांनो आमची संस्कृती आसूंक पुरो वा आमच्या मलगड्यात न्हू देवून आयिल्ली थोडी रीत रिवाज आमी जरूर पाळोवंक जाय आनी असलेच सबार संगती मदें ही एक गादी एक जावन आसा कित्याक म्हण आमी जर कोंकणी उलयता घरांनी उलयता
वा आमकां खंय संदर्भ मेळटा इगर्जांनी उलयता ती मात्र कोंकणी उरता आनी कोंकणीचें ज्ञान भंडार आमी आपणावंक शकता आनी अशें आसतना आमी हर एकट्यांनी आमच्या घरांनी तशेंच फिरगेजीच्या मट्टार खंडीत जावन उलोवंक जाय एकामेका कोंकणी शब्द वापरन कोंकणी विशयांत जाणवाय आमी सडीत करूंक जाय मुखलो उलो आसा फजीर तावन लिगोरी लायन आसा लिगोरी नमस्कार तुमकां नमस्ते लिगोरी बाब तुमचे लागीं हाचे पयलीं उलयला गी म्हणून न्हय वय वय उलय ओके प्रायजां काय मेळ्ळ्यान गी ना 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 ओके सो आज कोण सकट कार्य पळोवन आसा तुमगेर निसर्गाने हांव पळोवना ओके जाप कितें म्हण सांगा तुमकां सुंगाट म्हणटाय गे वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक येस आनी हांगासर दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता हफ्त्याचे सवाल परत एक पोटी तुमचे खातीर आमी सादर करता हफ्त्याचे सवाल अशें आसा आपूण आपणाक देव डॅश ऑप्शन्स अशीं आसात ग्रेस्तांक दुबळ्यांक भिकाऱ्यांक सोमेस्तांक सारकी जबाब तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे व्हॉट्सॲप नंबर 9380043073 आयच्या अंकडाच्या दुसऱ्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हण आतां आमी पळया दुसरे सवाल अशें आसलें उदकाच्या बळान डॅश उडटा आनी उदकाच्या बळान सारकी जबाब आसा सुंगट उडटा कोणें सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लकी बॉलान आमी गेल्या कार्याच्या अखेरेक आमी पळया कोणाक खंयची प्रायजां मेळटात म्हणून सांगात मोगाच्या वीक्षकून आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडिओक येवन तांची इनामां तांणी काणी घेवन गेल्यात तांची एक मोठवी झळक तुमचे खातीर मोगाच्या वीक्षकून तर आयच्या अंगड्याचे अखेरीचे आनी तिसरे सवाल खंयचे म्हूण पळोवचो वेळ तर तिसरे सवाल तुमच्या टीव्हीचेर हस्तीक डॅश नाका दांत कान घांट वा शिमटी आनी तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो कोंकणी संवसारांत जाय तितली संगती घडटा कोंकणी कार्यावळी आसता कोंकणी नाटकां आसतात कोंकणी पिंतुरां आसतात म्युजिकल शो आसतात आनी अशें सकट आसतना आमी त्या कोंकणी कार्यांनी वचोंक जाय कोंकणी कार्यांनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक जाय कित्याक म्हळ्यार हें आमचे खातीर आसा करचें कार्य आनी विशेश जावन कोंकणी उलोवचो लोक हेर भाशेच्या लोकांच्या की आमी मेजल्यार जाय की भोव उणें जावं पुरो कन्नडा वा इंग्लीश आनी अशें भास उलोवचो लोक जाय तितलो आसा तरी कोंकणीचो लोक कंपेर करता आसतना त्या लेवलाक हिंगी कडेन उणें म्हणटा आसतना आमच्या भोंवतणीसरच्या कोंकणी कार्यांनी आमचो पाठिंबो दिवचो तितलोच गरजेचो जावन आसा आनी मुखलो उलो हांगासर काणी येता शिरताडी तावन नॅन्सी लॅनर आसा नॅन्सी बाय नमस्कार तुमकां नॅन्सी बाय येस नमस्कार आतां आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल येदळूच आमी घाला पळयले गे वय पळयलें ओके सवाल पळयले तर जाप कितें म्हण सांग दांत दांत नाका म्हणचे गे हस्तीक वय ओके देव बरें करूं नॅन्सीबाई उलो केल्ल्याक हांव कोंकणी कार्या विशयांत सदां वचून सांगून आसलो आनी जर आमकां कोंकणी उरा जाय आनी कोंकणी आमी शिका जाय आनी त्या कोंकणींत आसची त्या शब्दाच्या भंडाराची गिरेस्तकाय आमी जाणा जाय तर खंडीत जावन कोंकणी कार्य पळय जाय कोंकणी कार्यक्रमांनी आमी भाग घे जाय आनी ताच्या सांगाता कोंकणी बूक वाचल्यार जाय की जाय तितलें बरें म्हण सांगता आनी विशेश जावन आमच्या कार्याक विविध बुकांच्या विविध पत्रांच्या संपादकांनी तांचो मोठो सांगात दिल्लो आसा इतलोच उद्देश कित्याक म्हळ्यार कोंकणी वाचपी सडा जाय आमकां कितलोय दिसाच्या राटावळ जाय तितली आसूंक पुरो जर इल्लोसो वेळ आमी मनात करन जर खंयचोय बूक वाचलो फोनार कितेंय पळोवचा की वा बूक वाचचा की ताच्या मदें जाय तितलो व्यत्यास आसा आनी बूक वाचतना मेळची तसली एक कितें एक संतोष म्हणटा पळया आमी फोनार घंटे गांठले बसल्यार खंडीत जावन मेळना म्हणून तो सांगयेत मुखलो उलो हांगासर आसा कारकोळ तावन एलरॉन एलरॉन नमस्कार तुका एलरॉन हाचे पयले उलयला की पयले पोटी उलोवचें तुवें ना उलयला ओके प्राइज काय मेळ्ळा एलरॉनाक प्राइज मेळिल्ले आता न्ही आतां न्ही ही खाले मेळिल्ले प्राइज वीटेक लास्ट पेंट विटेकाचे प्राइज मेळ्ळे न्ही एलरॉन आतां रजा पुरा मुग्दोन आयली की म्हणून वय खाले म्हणटाय बेजार गी खुशी गी इस्कॉलाक वेचे फ्रेंड्सां मेळटात म्हूण खुशी जाता गी बेजारी न्ही खुशी न्ही बेजारी न्ही खुशी न्ही गी मागीर खाले अशेंच अशें इल्ले बोर हा इल्ले बोर बोर खाले रजा बोर गी इस्कॉल बोर गी
इश्कल इस्कल बोर गे मम्मी डाडा लगी आत गे वय म्हणून काय आता मितले फीस बोर निस्का लागता तू बोर म्हणताय नाही म्हणून म्हणनात गे नात ओके एलरॉन जाप कितें म्हण सांग म्हाका ये गांठ ये गांठ नाका म्हणताय गे दांत 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 नाका म्हणताय गे हा हस्तीक दांताची गरज ना गे असं आपण नाका काका नाका ताका दांत नातला रे चलता न्ही हा ओके देव बरें करू एलरॉन उलो केल्ला का थँक्यू येस मुकलो उलो आसा मडंतर तो रैजल लायन आसा रैजल नमस्कार तुका रैजल आतां सवालाक जाप कितें म्हणटाय शी गांठ ऑप्शन सी गांठ म्हणटाय गे वय गांठ दांत नाही गे दांत नाका गे कान नाका गे शिमटी नाका गे ताका दांत कान आणि शिमटी जाय हा गांठ नाका पूण गांठ नाका म्हणटाय न्ही वय ओके जावन दी देव बरें करूं रैजल उलो केल्ला का मुकलो उलो आसा बेंदूर तावन सीमा लायन आसा हॅलो सीमा हॅलो नमस्कार सीमा वळख कर दी कितें करताय तूं हांव टीचर सो टीचर जावन वावर करताय खंयच्या क्लासीक शिकयताय हांव किंडर गार्डन सो किंडर गार्डनाक शिकयताय आतां रजा पुरा मुग्दोन आयली गी म्हणून न्ही वय वय रजा मुग्दोन आयली इस्कोलाक वचोंक फुल्ल रेडी वय वय रेडी जाल्या वय ओके आतां हस्तीक कितें नाका म्हणटाय हांवें गॅस करचे गांठ ऑप्शन सी ऑप्शन सी गांठ नाका म्हणटाय न्ही वय ओके सीमा पळया जबाब Okay, thank सारकी you. ना गे म्हणून Bye. देव बरें करूं मुकलो उलो आसा लुकस शंभूर तावन हो पांबूर पांबूर तावन गे वय 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 ओके सो लुकस पांबूर नाव करेक्ट न्ही वय वय मस्त त्या वापरांत कॉल करचे हांवें Okay, मस्त. हा. आपल्या जिवनांत गेल्ले आदल्या जुनार केल्लें पुरा बरोवन दवरलां गे म्हणून केदाळा केल्लें म्हणून बरोवन दवरला एक प्रायज मेळना प्रायजी मेळ्ळा गे ओके जावं दी बाबा सो मस्त तेंपा उपरांत कॉल केला जबाब कितें म्हण सांगा म्हाका ये सी गांठ ऑप्शन सी गांठ नाका म्हणचें गे वय 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 ओके देव बरें करूं लुकासा उलो केल्ला का ओके ओके येस कटील तावन प्रमिळा लायनर आसा प्रमिळा बाई नमस्कार तुमकां हॅलो हॅलो येस प्रमिळा बाई नमस्कार नमस्कार येस हांव बरो आसा कितें व्याप्त तुमची आम्ही टीचर जावन सो आसा तुमी टीचर जावन आसात न्ही आतां रजा गंमत गी म्हणून न्ही रजा गंमत इस्कॉल स्टार्ट जाला न्ही एसएसएलसीच्या ओके एसएसएलसीच्या म्हण इल्ले विगी इल्ले तर स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास आसता प्रेशर आसता 100% म्हणून पुरो आसता न्ही प्रमिळा बाई वय वय करेक्ट ओके आणि भुरग्यांक तयार करचे म्हणटा तुमकां ते हर एका वर्सा एसएसएलसी एक्झाम बरयल्या बरी वय करेक्ट आमकां भायर जावन येता ओके सर बरें जावन दी कित्याक म्हणून मस्त एफर्ट्स घालतात आता विशेष जावन आमच्या दक्षिण कन्नडांत सगळीं टिचरांनी विशेष जावन एसएसएलसी शिकोवची तुमकां शाबासकी पाठयता आता जाप कितें म्हण सांगा थँक्यू दांत फर्स्ट ऑप्शन दांत नाका म्हणटाय गे कित्याक दांत नाका ना हा गरज ना गे हस्तीक कितें खावंक दिल्यार सबसी गरज ना तशेंच गिळटा म्हणचे न्ही गिळी येत दांत ना खाता ओके जावन दी देव बरें करूं उलो केल्ला का ओके थँक्यू येस मुकलो उलो आसा केल्लो रायतावन चार्ल्स लायनर आसा नमस्कार तुमकां तुमकां Yes. आता सांगा म्हाका हस्तीक कितें नाका म्हणून गांठ नाका दांत की गांठ गांठ घांट नाका म्हणटात गे वय ओके देव बरें करूं मनेस चार्ल्स उलो केल्ला का येस पण आयच्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाकी कितें इल्लें कन्फ्युजन आसलें गी वा कितें म्हूण म्हाका कळटें ना दुसरी जबाब येवन आसा थोडी दांत म्हणटात घांट म्हणटात सारकी जबाब कितें म्हूण कळत जाल्यार इल्लो वेळ आमी खंडीत जावन राखून रावा जायच आनी हांगासर हफ्त्याचे सवाल परत एक पुडी तुमचे खातीर आमी सादर करता ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा आपूण आपणाक देव कोणाक डॅश आणि ऑप्शन्स आसात ग्रेस्तांक दुबळ्यांक भिकाऱ्यांक आणि सोमेस्तांक सारकी जबाब तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे व्हॉट्सॲप नंबर तुमकां कळीत आसा आनी कशें व्हॉट्सॲप करी जाय म्हणून तुमकां कळीत आसा खऱ्याचो अखेरीचो म्हणटो आनी हांगासर आमी दोगी ससर असो लकी बाऊल येवन पावला कोणे सकट आज उलो केला सारकी जबाब दिला तांची नांवां हांगासर आसा तर इनामां कोणाक मेळटा म्हूण पळया युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड
मानेस्त फ्रँकी बेंदूर तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड मेळटा. मुखली चीट कोणाची आनी तोक्कोटो तावन आयिल्लो उलो रोशन तोक्कोटो तुका मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. मुखार कोणाक इनाम मेळटा पळया रेक्झिन सेंटर हांचे तावन इनाम रॉल्विन किन्नी गोळी तुका रेक्झिन सेंटर हांचे तावन इनाम फावो जाता. लाकेनी तावन केक सक्सो अवकाश कोणाक मेळटा म्हण पळया बचपे तावन आयिल्लो उलो मानेस्त लॅन्सी बचपे तुमकां लाकेनी हांचे तावन केक इनाम जावन मेळटा. आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा म्हण पळोवचो वेळ केम्मण तावन आयिल्लो उलो रॉनी केम्मण तुमकां आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट वॉचर मेळटा. तशेंच एक मात्र अवकाश आनी वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स आनी हांचे प्राइज मेळटा. पयलो उलो आयला ह्याच्या कार्याचो विनी डिसोजा पुत्तूर तुमकां वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन प्राइज मेळटा. कोणाक सकट इनामां मेळ्ळ्यांत एका हफ्त्या भितर तुमी आमच्या दफ्तराक येवचें आनी तुमचें इनाम तुमी स्विकार करचें. सांगात मुखल्या दिसांनी ह्या कार्यांत खंयच्या विशयांत हे कार्य म्हणून हाडल्यार बरें म्हूण तुमची सल्ला सुचना जरूर आमच्या कार्याच्या संयोजकाक तुमी ತಿಳಿಸುಂಚೆ आणि मोगाच्या वीक्षकांनो हो जावन असलो आयसो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो अंगडो तुमकां रुचलो म्हूण हांव पाती येता. तर येवच्या हफ्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत आमी मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच असो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा